हरे कृष्ण कथामृतांत सगळ्यांक स्वागत करताचे. परमपुरुषोत्तम कृष्ण भगवान केवळ 5 वर्ष फुडें हे नवद्वीप धामांत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावन तांगेले अवतार जाल्ले आसा. नवद्वीप धामांत जगन्नाथ मिश्रा आनी सची माताले सुपुत्र जावन तांणी करुणा अवतार घेतिल्लो आसा. कशी सान आसतना कृष्णाक कन्हैया कान्हा गोपाल म्हूण आपयता आसलेची, तशीची सान आसतना चैतन्य महाप्रभूक निमाय म्हूण आपयता आसली. निमाय पंडित तांणी हे पवित्र जावन आशिल्ले नवद्वीपांत भ्रमण करचें आशिल्लें नित्याची आनी एक केळें पान विकताले वचून पावचें आशिल्लें. आयज काणी ते सादारण मनुश्य केळी पान विकताले श्रीधर कोल्वेच्या विशीं प्रितीन आमी आयकुया. श्रीधर कोल्वेच्या हो एक सामान्य जावन सरळ जावन आशिल्लो, दारिद्र्यान बुड्डिल्लो आनी गोर गरीब एक मनुश्य. तागेली व्याप्ती म्हळ्यार केळी पान, गब्बो आनी केळ विकचें. आनी तांकां तें कसो मेळत आशिल्लो, ताका अर्द दुड्ड तो गंगा मैया पुजे करत आशिल्लो. तागेलें हें मनोधारण आशिल्लें की गंगा मैया ही कृष्ण परमात्मान परम भक्त आनी ती देवाल चरणारविंदा दुखून हळत आशिल्ले निमित्त तिगेले पवित्र गंगे कोण स्नान करता तांणी पवित्र जावन कृष्ण परमात्माले प्रिती पात्र जाताची म्हूण तागेलें हें प्रितीच मनभावन आशिल्ली. आनी वरलर दुड्ड तो तागेली दिनचर्या खर्चीत आशिल्लो. भारी सज्जन जावन प्रामाणीक मनुश्य आशिल्लो तो. आनी निमाय पंडीत तागेले वचून केन्नाय केळी पान घेवचें जाल्यार मस्त परिहास करचें आशिल्लो तागेले. ताण सांगचें, वैरे श्रीधर कोल्वेच्या कितलो म्हारग विकता रे तूं हें केळी पान? तेन्ना श्रीधर कोल्वेच्यान म्हणचें, ना रे देवा, हांव म्हारग विकना म्हूण. पदवय श्रीधर कोल्वेच्यान इतलो उणें मोलान विकचें खंय की सादारण सकड जना तें पावका म्हणून बिलकूल लाभ घेयनाशी ताणें उणें मोलार विकचें आशिल्लें खंय. अशी पळोवचें गेल्यार वेव्हार करतना जन वेपारी मस्त लाभ जावका म्हणून पुरा विकताची. जाल्यार श्रीधर कोल्वेच्याले करुणा हे स्वभावांतू आशिल्ले निमित्त दुसऱ्यांक उद्धार जावो म्हणून तागेलें एक भावन आशिल्लें. जाल्यार देवान ताका सांगचें, इतलो म्हारग विकचें तुवें, हांव बिणी अर्द मोलार मात्र घेतलो म्हणून. तेन्ना ताण सांगचें काय, देवा मस्त विंगड जन आसात हांव केळी पान विकतालें, तागेलें वचून घे तूं म्हणून. तेन्ना निमायन सांगचें काय, ना ना, म्हाका गोत्त आसा हांगा कोण लायक विकता म्हणून आनी हांव तुगेलेय घेता. जाल्यार इतलो म्हारग उज्जी बे केळी पानाक मोल. हांव एक काम करता, तुका कांय दुड्ड दिना, अशी पुरा केळी पान घेवन वता म्हणून सांगून देवान ते पुरा केळी पान कांय दुड्ड दिना अशी घेवन धांवन वचचें आशिल्लें. तेन्ना श्रीधर कोल्वेच्यान यो देवा शिकोर नका म्हणून हात धरचे तागेले. तेन्ना निमायन सांगचें खंय, भैरे ब्राह्मणाला हात धर तुवें, समवे अशी म्हूण ताका बिश्टोवचें आशिल्लें खंय. आनी श्रीधर कोल्वेच्याक हें जें आशिल्लें भावना हें ताका भारी खुशी जाता आशिल्लें खंय की निमायन ताका बिश्टयलें म्हणून. आनी ताका अशें दिसता आशिल्लें की तागेलें हृदय हरण करून गेलें देवान म्हणून. कसो की निमाय पंडिताक खूश मेळटा अशें करून ताणें केन्नाय निमायक शुल्क फ्री म्हळ्यार अशीच तें केळी पान दिवचें आशिल्लें खंय. पळया, मस्त योगी मस्त ज्ञानी जन आनी देवाले देव देवता गण देवाल एक दर्शना मात्र तपस्सी करताची. असो तो देव श्रीधर कोल्वेच्या वट्टू नित दिन 2 घंटा चर्चा तर्क करून केळी पान घेवन वता आशिल्लो. आनी श्रीधर कोल्वेच्यार घर पळयल्यार दारिद्र्यांत आशिल्लो तो. पर्णकुटीर म्हळें तें म्हळ्यार एक तणां जावन आशिल्ली झोपडी आशिल्ली तागेली, ताणें रावचें आशिल्लें. ऐश्वर्य म्हळ्यार कांय नाशिल्लें, एक पिवचें एक मटकी म्हणटा पळय त्या मात्र आशिल्लें. ताकवेय तुक लागून आशिल्लें. जाल्यार निमाय पंडीन सांगचें आशिल्लें काय ताका, म्हाका गोत्त आसा तुगेले मस्त आस्ती आसा, तूं भारी श्रीमंत आसा, ऐश्वर्य आसा तुगेलें आनी हें खंय की तूं निप्पोवन दवरलां. हांव सक्कड जगत त्या तुगेलें हें ऐश्वर्याक सक्कड जाणां सांगतलें एक दिवस म्हणून. आनी श्रीधर कोल्वेच्यान हांसचें आशिल्लें खंय. निमाय पंडीत म्हळ्यार कोण, लक्ष्मीपतीची. देवा गोत ना हांवें कोणालें कितलो आसा म्हणून. देवा गोत्त आशिल्लें की श्रीधर कोल्वेच्यान तूं तागेले हृदयान तूं तागेलें प्रेमधन देवा खातीर प्रीत उक्कून आसा म्हणून. तेन्ना महाप्रकाश लिला जाता तेन्ना सकड भक्तजन सांगताची, श्रीधर कोल्वेच्या तुका चैतन्य महाप्रभून आपयला म्हणून. चैतन्य महाप्रभू श्रीधर कोल्वेच्या सांगत खंय, सांग तूं कसं जाय, सांग तुका इंद्राल आस्थाना समृद्ध जायवे, की तुका सिद्धी आनी योगी आनी ज्ञानी जनाल तशी सिद्धी पावकावे, की तुका मोक्ष वचकावे. सांग श्रीधर कोल्वेच्या तूं कसं जाय, सांग हांव कसं दिवच्या तयार आस तुका म्हणून.
तेन्ना ताणें प्रितीन देवाक हात पांय पळोवन ताणें सांगचें की देवा म्हाका एक सेवक जावन तुगेले सेवेन तूं केन्नाय प्रतिदिन भाग दिवं तशें करून अनुग्रह करी म्हणून आनी तूं सान आसतना कशें निमाय पंडीत जावन म्हागेलें केळी पान भरचें आशिल्लें त्या लिला केन्नाय म्हाका उडगासीर तशें जावं म्हणून हें आयकून देवा भारी खुशी जाता आनी सकड भक्तजनांक कळटा भाई खरोखर हो एक श्रीमंत मनुष्य जगत्याचो कित्याक म्हळ्यार तागेल्या मनांत हृदयांत देवा खातीर निर्मळ स्वच्छ निस्वार्थ प्रीती भरून पडलेलें आसा म्हणून केन्ना चैतन्य महाप्रभू हें कळटा देव ताका आलिंगन करता आनी कृष्णाल अवतार म्हूण ताका दाखयता भाई चैतन्य महाप्रभूल अवतार जाल्लेले करुणा अवतार सगळ्यांक हरिनाम संकीर्तन वांटून देवान सगळ्यांक कृष्णाचे प्रिती पात्र केलेलें आसा हरे कृष्ण